BITS Pilani, there should be an SIT into why students are dying. What is the role of the new vice chancellor? How is the functioning? हांवें आयकलां त्या भशेन कितेंय मातशें चुकलें जाल्यार पेरेंटल इश्यूज जाता रोखडे आवय बापायक आपयतात. पयलीं आमी कशें आशिल्ले स्कुलान बी मातशें कोणाक चिमटो काडलो जाल्यार बापायक आपय. अशें जर 17-18 वर्सां घातकर चड करून आउट स्टेशन भुरग्यांक अशें जर करपाक लागले आनी हें जर डिसिप्लीन हाडलें जाल्यार आयच्या जमान्यान हें डिसिप्लीन चलना. हाजेर एक मेंटल प्रेशर येता आनी मेंटल हेल्थ इज अ बिग इश्यू. येदे व्हडले टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटान जर मेंटल हेल्थाक कन्सिडरेशन ना आनी 5 मनीस मरतात जाल्यार इट्स टायम टू रिव्यू वेदर दिस टायप ऑफ इन्स्टिट्यूशन आर गुड फॉर गोवा. इक्विवेलंट टू IIT मनीस मरता कशें थंय आनी दर प्रेशराचेर मरता की सगळे अभ्यास कित्याक करप मरपा खातीर करप. इफ इट इज टू मच द स्टुडंट शूड टेक इट इजी न्ही. अरे मरप म्हळ्यार कितें इट्स द फायनल थिंग न्ही. सो आय थिंक देर इज अ सिरियस स्टडी जावपाक जाय. मुखेलमंत्र्यान अनाउन्स केला की कलेक्टर इज स्टडींग द इश्यू एंड विल सबमिट अ रिपोर्ट. आय होप द कलेक्टर डज द जॉब एंड डज नॉट कम अंडर प्रेशर. कित्याक BITS Pilani कोणाचे बिल्लान कितें केलां 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन विकल्या. ही भाऊसाहेब बांदोडकरान इंडस्ट्री खातीर हाडिल्ली. सगळ्यात मॉडर्न गोवा's biggest scam is done by the same people who own BITS Pilani. So somehow whether they will do their inquiry properly and whether the real findings of their inquiry will come, I doubt. I don't doubt the collector. Collector is a good lady. South Goa collector is that way a good lady, but should not come under pressure. And हातून हे जे कितें जाता there is something 100% odd. Today is Teachers' Day. If the teachers start become policemen, then you are not a teacher, you are a policeman. And policemen are not supposed to teach technology. Then people die. Simple as that. So there is something seriously wrong with BITS Pilani. आज मेरेन गोंयची जनता, गोंयचे लोक from the word of BITS Pilani set जेन्ना जाला ते पासून जमीन दिल्या ती इल्लीगल. It is change of use of land. That itself is illegal. पण लोकांनी कितें म्हणलें एक बरें एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन येता गोंया खातीर आसली म्हणून लोक उलयले ना. ते पासून तातूंत तांचें सारकें ना. सो ते बीज जे घाला पळय ते सारकें ना. ताचे फुडलें कितें झाड आयलां ते मागीर फॉल्टी आसतलें. म्हणजे मग तुम्ही म्हणलं पळय पेरंट्स टीचर आसा ते प्रेशर घालतात अशें. हांवें काल थोड्या कडेन हांव उलयलां अनऑफिशियली. हांवें आयकलेलें भशेन अशें की थंय वायस चान्सलर चेंज जाला आनी तो वायस चान्सलर सामको स्ट्रिक्ट ऑथॉरिटेरियन अशें आयकूंक येता. हे ऑफ द कफ हांवें आय शूड नॉट बी मेकिंग दीस कमेंट्स विदाउट स्टडी. बट दीस इज वॉट आय हॅव हर्ड फ्रॉम सर्टन सेक्शन ऑफ पेरंट्स. थंय अशें म्हणटात ते की कितेंय जर जालें मातशें घुसपलें जाल्यार तुज्या आवय बापायक हाडटात आनी भुरग्याचेर प्रेशर वाडटा. आनी भुरगो चड करून जेन्ना आउट स्टेशन आसता आनी आवय बापायक बी हाडचें पडटा जाल्यार प्रेशराचेर भुरगो येवन आत्महत्येचे कडेन पावता. पूण आवय बापायक कितें जर रॉंग करता आसताले भुरगे पूण अशें आयकूं येता ते कॉलेजीक सगळें चलता म्हणजे इलिगलिटीज कितें ड्रग्स आनी कितें हांव हॉस्टेलायक. हांवें म्हणजे ग्रॅज्युएशनाक हॉस्टेलान काडल्या. सगळी मस्ती करून करून आमी आज एक रिस्पॉन्सिबल पेरंट आनी लोक प्रतिनिधी गोवा. सो कित्याक एक एज आसता तेन्ना सगळें करपाचें आसता ते तितलें न्ही. हांव ड्रग्स डू नॉट एप्रूव ऑफ ड्रग्स. बट कोण सोरो पिलो कितें हें केलें एक दीस जाता तें सगळें जाताच. व्हडले कोण दुदान धुतले कोण ना. सो इतलें वगीच हें नाका. पूण मरप कित्याक मरप म्हणटा कितें प्रेशराचेर येवन मनीस आत्महत्या जाता ती पसून झटाझट जाता म्हणल्यार कितें समथींग इज सर्टनली रॉंग. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.